मार्दोर तुमची सभा जाली आणि एक तुम्ही इशारो दिल्लो आसा की आनी कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हणजे ऑलमोस्ट जाल्लेले आहा ना न्ही पूण खंय तरी कोण तरी मदीं कितें तरी मातशें वयर सकयल करता सो कितें म्हणणें आहा तुमकां? हांवें म्हजें एकंदरीत भाशणान सगळें सांगिल्लें आहा. आमकांय आमच्यो टँक आतां रिती ना रे. हे जे कोण सांगणारे जे आहा पळय न्ही आनी जे इतलो वेळ प्रलंबीत करपा खातीर कितें आहा पळय न्ही तेवूय तेजी जाणविकाय आमकां आसा. आनी आमच्या पत्रांत 4 अक्षरां आहा. 4 अक्षरां नासतना आमच्या त्या जाणटेल्यांनी हें जे भाटांनी बिटांनी कामां करून हेंकां सगळ्यांक मुखार हाडिल्लें आहा. आनी म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां जो इशारो दिल्लो आसा तो गांभिर्याचो इशारो आसा. अजुनूय वेळ गेल्ली ना, वेळ तुमच्या हातान आसा. ते ताबडतोब कारणां न सांगता आसतना आमकां निकाल दिवचो हो म्हजो मागणी आसा. थोडे लिडर दिश्टी पडना बीन अशें कितें जाता? खंयचो लिडर थोडे लिडर म्हणजे तवडकर बाब बीन कितें आनी खंय गेले ते? ताजेर हांव उलोवपाक शकना. ते तुवें तांकां विचारपाचें. ओके अशें ना की ते येवंक ना बीन ना म्हाका कांय खबर ना ते. ओके तुमचेर असो न्ही लढो आयचो उठाचो असो न्ही. हो आमचो उटाचो आदिवासी समाजाचो हो लढो जावन आसा. हय आमी एका सकले सकचर उटान केन्नाच आपलो लढो जो आसा तो बंद केलो ना. हे 23 वर्सां तूं तरी म्हाका गोविंद गवडेक पळयता आनी तो थांबचाय ना. कळ्ळें न्ही. बाकीच्यांचे कोण येता कोण न आयले ते आमकां फरक पडना कारण हेजे पयलू आमी कोण न येता आसतना आमी मुखार गेले. येवपा जाल्यार या हो म्हागेलो सदांच उलोवप आसता. तुम्ही जशें म्हटलें की हांवें तुमकां पयलां ना न्ही फाटलीं 23 वर्सां आमी तुमकां पळयतात पूण मदींचो तुमकां खंय तरी सायडलायन करपाचो प्रयत्न जालो खंय तरी कॅबिनेटान काडलो आनी कितें आनी आतां तुमी परतून अशें फुडें सरले भरारी मारलेली आसा. कॅबिनेटान आसतना हांव आवाज करता न्ही. हय बरोबर. तुमी म्हाका म्हणपाक शकताले की कॅबिनेटान आसतना हांव उलयनाशिल्लो आतां कॅबिनेटाच्यान काडलो म्हणून तूं उलयता अशें तुका म्हणपाक शकता कितें जाल्यार हो चुकीचो हांव सदांच फुडें आहा. केन्ना फुडें ना सांग पळय खंयचे गोश्टी कडेन फुडें ना. कॅबिनेटाक आसतना आमदार आसतना IITचो विरोध करपा खातीर हांव शिरोड्या गेलो मरे. मागीर प्रश्नूच येना. सिस्टम बट आय एम अ सिस्टम फॉलोईंग पर्सन. कळ्ळें न्ही. हांव तत्वाचो मनीस. तत्वां काडलीं काय फुडें हें केलें कोण थंय वयता प्रसिद्धी खातीर जाय बीन तसलें बिसलें हांव करणारो मनीस न्ही. तुमकां दिसता ह्यो जर मुख्यमंत्री नाशिल्लो जाल्यार घडटा आशिल्लें? हांव तेंच म्हणलें रे हांवें अभिनंदन केलं न्ही रे. अशे कितलेशे मुख्यमंत्री आयले कितलेशे मुख्यमंत्री येवन गेले पूण ज्या तरेन ह्या मुख्यमंत्र्यान जें धाडस दाखयलां तें धाडस खंयच्या मुख्यमंत्र्यान तशें दाखयलें ना म्हणून हांवें अभिनंदन केलं न्ही. ही खरें म्हळ्यार ह्या आजचे समेची जमीची गवाय जावन आसा. ही जमीची बाजू जावन आसा. मुख्यमंत्र्याक मुखार वचपा खातीर एक प्रेरणा जावन आसा. तुमकां दिश्टी पडटालें की खरें घडटलें म्हणून कित्याक ज्या अर्थान म्हणजे टायम नाशिल्लो थोडे म्हणटा टायम ना अधिवेशन जावपाचें आनी कशें थोडेच म्हयने उरले पूण हे आतां घडलां हो कितें? प्रभाव कोणाचे सहानुभुतींतल्यान न्ही. हो प्रभाव उटाच्या चळवळीचो जावन आसा. सहानुभुती जर दाखयली जाल्यार 14 वर्सां पयलीं करता आशिल्लें न्ही रे. सहानुभुतीच जर नाशिल्ली जाल्यार करता आशिल्ले. कित्याक आमकां परत रस्त्यार येवपा लागता आशिल्लें. हो सादो गोश्ट न्ही रे. तशें तुमी लिडर म्हणटात तेन्नाचे जेन्झी अशें जेन्झी फुडें येवपाचे तुमच्या डेफिनेटली ऑलरेडी आयले मरे. अरे ऑलरेडी आयले. द मोमेंटम वील बी टेकन टू द व्हेरी ग्रेटर हायट्स. विशयच ना.